नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या अस्मिता हे कार्यावळीन तुमकां येवकार. अस्मिता हे कार्यावळीन आमी वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्यो अस्तुऱ्यो तुमच्या मुखार घेवन येता. अशीच एक अस्तुरी आयज आमच्या बरोबर आसा. धालो गर्ल फेम दिव्या दिनेश नाईक. दिव्या, तुका आमच्या कार्यावळींत येवकार आनी मना काळजांतल्यान परबी. थँक्यू. तुमकां सांगपाक अभिमान दिसता बाय दिव्यान गोंयच्या मातयेचें गीत आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार पावयिल्लें आसा. तर दिव्या नायकाच्या इतल्या मधुर आवाजाचो तो सिक्रेट कितें हें पळोवपा खातीर आमची ही कार्यावळ शेवट मेरेन तुम्ही नक्कीच पळयात. तुका येवकार. मुलाखतीक आमी सुरवात करतना दिव्याच्या मधुर आवाजान सुरवात करया. दिव्या, ज्या गोंयच्या लोकगितान तुका नांव दिलें, वाव दिलो, त्या लोकगिताच्यो 4 लायनी आमच्या प्रेक्षकां खातीर. जरूर. जे सगळ्यात फेमस जालें सॉंग ते धालो, श्री धालो गे. ताची एक सुरवातीची लायन हांव तुमकां गावन दाखयता. कार्तिक म्हयन्या मालूण पुनवे आनंद जालो गे, मालूण पुनवे आनंद जालो गे, जालो जाल्यार बरो जालो, तुळशीक जागो करा गे, तुळशीक जागो करा गे, श्री धालो गे आमी धालांनी खेळोया गे, आमी धालांनी खेळोया. सुंदर. थँक्यू. 2017 हे तुवें गीत गायिल्लें आनी बरेंच ते व्हायरल जाल्ले आमी पळयले बीन. ज्या लोकांक धालो गितांची कांयच खबर नासले तांच्या तोंडान आजून पर्यंत धालो हे गीत घोळटाना आमकां दिश्टी पडटा. तशेंच बायलां न्ही, चलयां न्ही, तर चलेली गीत हे धालो म्हणना फुडें हे गीत तांच्या तोंडार आपशींच घोळटाना आमकां पळोवपाक मेळटा. तर हे लोकगीत गावपा फाटली प्रेरणा तुजी कितें आशिल्ली? प्रेरणा म्हणल्यार 2014 हांवें एक्चुली पयलीं हांव हिंदी सिनेगितां गातालें. 2014 हांवें कोंकणी कातरांनी एंट्री मारली आनी ताजे नंतर सर्तींनी वांटेकार जावन मागीर हांवें रियलायज केलें की कोंकणीची सुद्दां खंय तरी एक प्रमोशन जें आमी म्हणटा. आमी आतां भाशेंतल्यान आमी खुबशें प्रमोशन करता, पूण म्युझिकेंतल्यानूय ताजें एक प्रमोशन जावचें अशें म्हाका दिसलें. म्हणून 2015 वर्साक हांवें जेन्ना गोंयचो आवाज ही सर्त जेन्ना हांव जिखिल्लें तेन्ना एक टीम आशिल्ली banglaNatak.com. हे बेंगॉली टीम ती आमची, आनी ते गोंयांत तांची एक फ्रँचायज आसा, तांचें ऑफिस आसा. सो तांणी म्हाका अप्रोच केल्लो. ही जी म्युजीक तुमी आयकता धालांची, ती वाचतनाच जेन्ना पळय आमच्या कानार पडटा ता तारा ता तारा दो, हें आमचें एक बेंगॉल आनी गोवा कोलॅबोरेशन आशिल्लें. पूण ताका म्युजीक दिवपी आमचेच कुंकळगांवचो एक सेबी म्हणून आसा, ताणें ही म्युजीक अरेंज केल्ली आनी आशिल्ले बाकीचे म्युजिशन्स आशिल्ले, बट आमच्या गोंयकारांनीच ही म्युजीक तयार केली. सो जशें आमी खुबदां अशें म्हणटात की गोवन फोकान भितर म्युजिकाचो मातसो म्हणल्यार स्पेशली जेन्ना बायल मनशांचो जेन्ना फोकाचो रिलेशन आमी जेन्ना जोडटा तेन्ना वाद्यां खंय तरी पयस आसता, फक्त वोकल्स चड आसतात. सो मागीर ताजे नंतर ते बाकीच्या भायर पावोवपाचो जो हेतू आशिल्लो दॅट वॉज थ्रू म्युजीक, कारण गोंयची म्युजीकूय ताचे बरोबर पावूंक जाय. आनी त्या हेतूचेर मागीर ते आमी एक सीडी तयार केली, गोवा बेंगॉल गंगा जुवारी म्युजीक कोलॅबोरेशन आशिल्लें, एक सीडी आशिल्ली. सो तातूंतल्यान हे धालांचे सॉंग थंयच्यान फेमस जाले. आनी 2017-18 जे तुमी पळयले ते आशिल्लो तो व्हिडिओ, ताजे लायव्ह परफॉर्मन्स जाल्ले. त्याचे लायव्ह पयलीं जाल्ले परफॉर्मन्स. हय. आनी आतां आमी जेन्ना ते धालो आमी व्हिडिओ पळयलो तेन्ना तातूंत न्ही एक्सप्रेशन्स तुजे मागीर हँड हे बीन बरें आशिल्ले. म्हणटकून ते तुजे स्वता युनीक अशें तूं काय खंयचो तरी तुका आवडटो कलाकार आसा तो गायता तातूंत तूं इन्स्पायर जालें आनी ते तुवें आपणायलें अशें आसा? कशें आसता जाणा, जेन्ना हांव पयलीं सुद्दां हिंदी गितां गातालें तेन्ना ते कनेक्शन जें आसता पळय न्ही तें वेगळे भशेन आसता. आतां जेन्ना कोंकणी जेन्ना हांव गाता, कोंकणींतल्यान जेन्ना हांव सादर करता तेन्ना म्हाका खबर आसा की जो फुडें जो कोंकणी मनीस जो बसला ताकाय ते शब्द कळटले. सो ताका हांव त्या शब्दाचो एक अर्थ सांगपा लागून तो हात ऑटोमॅटिकली वयर वताच. सो प्रत्येक शब्दान शब्द तो फुडल्या मनशा मेरेन पावचो हाजे खातीर तो एक एम. आनी जशें तुवें म्हणलें की कोणाकडल्यान हांव इन्स्पायर जालां, हांव न्ही सुफी सॉंगाचे खूब एक फॉलोवर, आनी हांवें कैलाश खेराक पळोवन खुबश्यो गजाली शिकल्यात. सो कैलाश खेर हो म्हजो सगळ्यांत आवडटो गायक, आनी ताजी जी पळय एक परफॉर्मन्स करपाची किंवा ताजी जी एक लोकां मुखार आपलें सादरीकरण करपाची जी पळय एक स्टायल आसा न्ही ती म्हाका खूब आवडटा, आनी अर्दी हांवें ताजे कडल्यान मातशें आस्पावन घेतल्या. आनी ल्हानपणासावन म्हणजे केन्नाच्यान तुवें अशी गायनाक सुरवात केली? खरें सांगपाचें म्हणल्यार हांवें एक्चुली भजनांतल्यान सुरवात जाल्ली म्हजी.
8-9 वर्सां आसतनाच्यान हांवें तेन्नाच्यान भजनाक सुरवात केल्ली. भजन आनी डान्स हे दोनी हां चालू आशिल्ले. सो भजनांतल्यान सुरवात करून आमच्या स्टेट लेवलाचेर कला अकॅडमीची भजन स्पर्धेनी पार्ट घेवन थंय जिखून. सो थंयच्यान म्हजें स्वरांचें ज्ञान किंवा हें तें आसा तें थंयच्यान सुरू जालें. हांवें अशें म्हाका सांगून दिसता की हांवें आजुनी शास्त्रीय संगीतांतल्यान चडशें म्हजी स्ट्रॉंग बेज ना. सो भजनांतल्यान हांवें सगळी सुरवात करून आज सद्याक हांव जें पळय अशें लौकिकेच्या तेंगशेर पावयता म्हणटा पळय तें कोंकणी, ताजेर हांव हांगा येवन आज स्टॉप जाल्लें आसा कोंकणीच्या हातूंतल्यान. येस. आता वळया तुज्या शिक्षणा कडेन. तूं कितली शिकला आनी आतां सद्या कितें करता? हांवें मास्टर ऑफ इंजिनियरींग केलां इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलिकम्युनिकेशन गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंगांतल्यान. आनी सद्याक हांव डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशनाच्या अंडर कोडिंग एंड रोबोटिक्स एड्युकेशन इन स्कूल्स एक स्कीम चालू आसा माननीय माननीय मुखेलमंत्र्यांच्या नेतृत्वा. सो त्या स्किमीच्या अंडर हांव टीच फॉर गोवा फेलो म्हणून काम करता. सो ही स्कीम बेजिकली भुरग्यां मेरेन कोडिंग आनी टॅक्नॉलॉजी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पावोवपा खातीर आमी तातूंत वावुरतात. आतां एक मुखेल प्रश्न विचारता. गोंयच्या लोकगितांक ग्लोबल रिकॉग्निशन मेळपाची तांक आसा दिसता तुका? हय जाल्यार कितें प्रयत्न करपाची गरज आसा? हय पळय, ग्लोबल रिकॉग्निशन म्हणल्यार आतां तरी आमचे कडेन अशें खंयचेच एक युनीट ना जे कडेन आमी सांगूं शकता की हें आमचें फोक आनी हें आमकां तुमी एक स्टेज दियात म्हणून. बट एट माय लेवल आय हॅव ट्रायड माय बेस्ट. म्हणल्यार हांव तुमकां मुद्दमून सांगूंक सोदता की इंटरनॅशनल आतां जे हांवें परफॉर्मन्स दिले धालांचे व्हिडिओ जो तुमी पळयतात ते एक्चुली इंटरनॅशनल म्युजीक फेस्टिवल जे गोंयांत जाल्लें आनी हें बांगला नाटक टिमीनूच ऑर्गनायज केल्लें. आनी हातूंत जगभरा वयले जितले फोक आर्टिस्ट आसा पळय न्ही तांचो हातूंत आसपाव आशिल्लो. तांणी परफॉर्मन्स दिल्ले आपआपल्या कंट्रीचे. आनी तातूंत भितर हांवें आमचे स्टेटीचें रिप्रेझेंटेशन केल्लें धालांतल्यान. बट आय वॉज रिप्रेझेंटींग द कंट्री. सो एट द सेम टायम आफ्टर दीस परत 2-3 वर्सांनी जेन्ना हांव परत बांगला नाटकाच्या स्टेजीचेर चडिल्लें तेन्ना हांवें आयर्लंडाच्यान एक मडगान म्हणून एक टीम आयिल्ली तांचे बरोबर कोलॅबरेशन केलें. आनी तांकां आमची म्युजीक इतली आवडली की तांणी म्हणलें की आमी हांगच्यान CD म्हळ्यार एक ऑडियो फूल सेट आल्बम करूनच हांगच्यान वतले म्हणून. सो ते रावले. तांणी आमचे बरोबर व्हिडिओ शूट केलो आनी प्लस सॉंगाच्यो बीन तांणी म्हळ्यार हांव फक्त आतां धालो अशें न्ही बट मोरुले गाता किंवा होवयो आसा म्हज्यो, हांव होवयो गाता. तशेंच जागरांतले थोडे प्रकार आसा तेवूय गाता. सो ते आमी सगळे रिकॉर्ड करून आतां सद्याक आमची एक डिजिटल आल्बम आसा मड गोवन म्हणून. सो इट वॉज आयर्लंड आनी गोवा कोलॅबरेशन. सो हें हांवें स्वता केल्लें तांच्या बरोबर मेळून एक जावन. सो इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमचें म्युजीक पावपाची खूब गरज आसा. ती हांव व्हरूं किंवा ती आनी कोण, पूण म्हाका तरी जाय की आय वील बी व्हेरी प्रावड टू सी की कोण तरी मनीस वचून थंय रिप्रेझेंट करून आयलो. सो इंटरनॅशनल लेवलाचेर आनीक अशें एक इंटरनॅशनल म्युजीक फेस्टिवल जाता वुमेक्स म्हणून. ते म्हाका दिसता स्विट्झर्लंड काय खंय तरी आसता आनी थंय सगळे देशाचे फोक आर्टिस्ट वचून परफॉर्म करता. आतां ही आय गॉट टू नो अबाउट दीस थ्रू banglanatak.com टीम. But they represent Bengal over there. So why can't we go and represent Goa as a state, as a music? Because I believe की आमची म्युजीक इतली रीच आसा की आमी सादारण जर अशें खंय तरी झाडां पोंदा बसून हमींग सुद्दां केलें जाल्यार दॅट इज अवर म्युजीक गोंयची. सो आय बिलीव की इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमी पावपाची गरज आसा की हांव एकटेंच वचून ताजेर हांव एकटेंच एक्सपेरिमेंट करतलें आनी थंय वतलें. ताका तितली एनर्जी थंय दिसची ना. बट सगळ्यांनी सपोज जर एक मेळून किंवा ताजेर एक युनीट तयार करून जर आमी म्हणलें की दीस इज अवर म्युजीक एंड वी वॉन्ट टू रिप्रेझेंट इट टू द नेशन ऑर टू द वर्ल्ड जाल्यार दॅट वूड बी रियली बेटर. आनी आय फील की आमचे कडेन ती तांक आसा. वी हॅव दॅट. दिव्यान सांगिल्ले प्रमाण दर एका गायकान आपल्याक प्रेरीत करून आपलो हावेस दवरून प्रयत्न करपाक जाय. घडी आमी खरेंच ग्लोबल रिकॉग्निशनान पावपाक शकता. तर आमी फुडें वळया. आतां आमी पळयता तुवें जशें म्हणलें की भजनांच्यान तुवें सुरवात केली, पण आतांची आमी जर पिळगी पळयत जाल्यार कीर्तन भजन बीन म्हणलें की खंय तरी हें करता, फाटीं फुडें जाता. म्हणटकून तुका भजनांतल्यान अशी कशी आवड निर्माण जाली? आमचो जो पळय टायम आशिल्लो न्ही थंय आमकां गुरू शिश्य जी परंपरा आशिल्ली ती आमच्या टायमार तरी खूब आशिल्ली. म्हणल्यार गुरू नाशिल्लो जाल्यार आमी ही घडी हें शिकूंक पावची नाशिल्ली. आतां आजकालचें जनरेशन जर आमी पळयत जाल्यार तांकां सोशल मिडिया थ्रू किंवा अशें हांव म्हणना की
सगळीं तशी करता, बट तांकां सोशल मिडिया थ्रू चड नॉलेज गेन करपाची हें आसता की तांकां तो टायम आसना. आय वूड से की इतले फास्ट मुवींग वर्ल्डान भितर दे डोंट हॅव टायम टू गो अँड टेक क्लासीस ऑर टू अंडरस्टँड वॉट दे वॉन्ट टू लर्न, वॉट एवर इट मे बी. म्युझीक अशें न्ही, बट खंयच्याय हातून. सो गुरू हो आसप खूब गरजेचो. आनी तेन्ना कितें जातालें, आमकां पंक्च्युअलिटी, डिसिप्लीन उरताली. सो तेन्ना वचून तें शिकप. आनी आतांचे भुरग्यांचे कंपेर करत जाल्यार मातसो एक गॅप कसो आसा मदीं, की गुरू म्हाऱ्यान वचून शिकपाचो इतलो आमचे कडेन टायम ना. सो वॉट्सॅप युनिवर्सिटी आनी युट्यूब हातूंतल्यान भुरगीं मातशी चड शिकतात. बट देर इज फायन रिफायनमेंट. हांव म्हणटा की जे आमी गुरू कडल्यान जे शिकतात, जे ज्ञान आमी घेतात न्ही, तातूंत खूब जशें आमी रिफायंड ऑयल म्हणटा, जितलें ऑयल रिफायंड बरें तितलें स्वता हेल्थाकूय बरें म्हणटा न्ही. सो तें आमकां त्या गुरू कडल्यान मेळटा. आनी जें आमी नॉर्मल व्हॉट्सॲप युनिवर्सिटी किंवा जातूंतल्यान जे आमी बसून शिकता की ओके 2 म्हयन्यांनी हें शिकून जातलें. फॉर एक्झाम्पल म्हाका खंयचें इन्स्ट्रुमेंट शिकूंक जाय जाल्यार आय कॅन जस्ट टर्न ऑन यूट्यूब, आय कॅन स्टार्ट प्लेईंग इट. बट तें जें पळय ज्ञान आसता न्ही, तें म्हाका दिसता खंय तरी अर्दें आसता. सो येस, जशें तुवें म्हणलें की आजकालचें जनरेशन मातशें दुसऱ्या एंगलांतल्यान म्युझिका कडेन किंवा खंय बाकी कसल्याय दृश्टिकोनांतल्यान तांचो विचार वेगळो आसा. बट आय बिलीव की एक गुरू आपल्या लायफान आसपाकूच जाय. कित्याक इट टिचीज यू डिसिप्लीन, ही टिचीज यू हाव टू बी. तुवें सोशली तुजे एटिकेट्स कशें आसचे हेंवूय तो तुका शिकयता. प्लस तुजी कला जी तुवें आत्मसात करता ती तूं कित्याक लागून करता, आनी ती तूं खंय वचून कशी सादर करूं शकता, आनी कशें तूं ती शिकूं शकता, आनी ती लायफ लाँग तुजे भितर कशी उरूं शकता, हें म्हाका दिसता की गुरूच शिकोवंक शकता. आमच्या पळोवप्या मदीं आतां अशे जे माणकुली गायक गायिका आसतली जांकां फुडें म्हणजे पावून गायना भितर इंट्रस्ट आसतलो, पण कशी खंय कितें भितर सरप तें तांकां खबर नासचें ना. म्हणून ते तांकां म्हणजे शिक्षण कितें करपाचें तेंच्यांनी आनी फुडें खंयचो अभ्यासक्रम निवडचो हें सविस्तर सांग. हय, आतां डिपेंड्स. आतां जशें म्हणलें की आमचे फोक जर कोणाकूय शिकूंक जाय जाल्यार सद्याक तरी ताजे खातीर एक अशें खंयचेंच युनीट ना जें तांकां येवन फोक शिकोवंक शकता. बट खरेंच जर कोणाकूय इंट्रस्ट आसा देन दे कॅन, जशें हांवें सुद्दां रिसर्च केलो, हांव खंयच्याच कॉलेजीन वचून हें शिकुना. सो कोणाकूय आवड आसा फोकाचे विशीं जाल्यार दे कॅन डेफिनेटली लर्न ऑन देअर ओन. जे जाणकार आसा तांचे कडल्यान शिकूंक शकता. बट जर कोणाकूय म्युझीक एज अ प्रोफेशन करपाक जाय जाल्यार आज आमच्या गोंयान गोवा कॉलेज ऑफ म्युझीक आसाच. जर आमकां स्वरांचें ज्ञान जाय, कसलेंय वाद्य शिकूंक जाय जाल्यार गोवा कॉलेज ऑफ म्युझीक इज डेफिनेटली देर. थंयच्यान 11वी-12वीचें शिक्षण सुद्दां म्हाका दिसता डिप्लोमा सुद्दां ते अलाव करतात. सो थंयच्यान भुरग्यांनी सुरू करूं जाता. जशें तुवें म्हणलें की इंजिनियरींग तुवें केलां आनी म्हणजे हें सगळें हें करतना केन्ना अशें दिसलां की तुका फूल संगीतानूच आपूण चड फोकस करचो असो सगळें सोडून? एक मोमेंट असो आशिल्लो की दिसलें की प्रोफेशनूच करतना म्युझिकांतल्यान करचें म्हणून. बट खूब विचार केलो ताजेर, कारण गोंयान आमचें कमर्शलायजेशन भरपूर जालां गजालींचें. पूण म्हजो मातसो एम वेगळो आसा. जेन्ना हांवें फोक अंडरस्टँड करपाक सुरू केलें, पयलीं हांव जशें तुका म्हणलें की हांव कॉम्पिटिशनांनी वतालें, जिखलें, खूब नांव मेळयलें. बट सद्याक म्हजो एम जो आसा पळय न्ही तो खूब वेगळो आसा. ताजेर विचार चालू आसात. म्हणल्यार म्हाका ते एक कायंड ऑफ फेम जे आमी म्हणटा किंवा गेटींग मोर नंबर ऑफ फॉलोवर्स, सद्याक ताजी तरी म्हाका अजून रुची लागूना. तेच आमी पळयता की तुवें अशे रिल्स बीन कितें तितून चड येना तूं सोशल मिडिया. म्हणजे सोशल मिडियाचेर तितले म्हजे फॉलोवर्स जाय आनी हें जाय तशें म्हजें अजून तरी ना. कारण म्हजो एम जो आसा पळय न्ही तो वेगळो आसा. गोवन फोकाचे रिलेटेड जो एम आसा तो वेगळो आसा. म्हाका हेंवूय ना की म्हाका ताचेर चड भरपूर शिकपा जाय, कारण चड शिकत जाल्यार मागीर तकली बीन मातशी पिशे जाता आमी म्हणटात. बट म्युझिकांतल्यान डेफिनेटली म्हजो जो दृश्टिकोन आसा पळय न्ही फोका कडेन पळोवपाचो तो खूब वेगळो आसा. आनी म्हाका ताजेर खूब काम करपाचें आसा, म्हजें उरलां काम खूब करपाचें. आय वूड से की दीस इज माय दिव्या 2.0 वर्जन. हाजे पयलीं जें वर्जन आशिल्लें इट वॉज लिटल डिफरंट एंड दीस टायम आय हॅव कम बॅक. तुमच्या आतां इंटरव्यू थ्रू परत म्हाका दिसता 1-2-3 वर्सांनी आय हॅव कम बॅक. सो आय बिलीव की थँक्स टू यू एक्चुअली एंड युअर गोमंतक TV टू रिक्वेस्टिंग मी फॉर दीस इंटरव्यू एंड आय फील व्हेरी प्राऊड. म्हाका खूब बरें दिसता आज परत कमिंग बॅक एंड टॉकिंग अबाउट फोक अगेन. येस.
आनी अशी गोंयची खंयची लोकगितां आसा जी तूं सादर करपाची आसा ह्यान फुडें? आतां मेरेन तरी हांवें होवयो सादर केल्या, हय. ताजेरूय थोडो एक्सपेरिमेंट चालू आसा. म्हजें सगळ्यांत फेवरेट मोरुले हे सरवणगांवचे बिचोलचे सरवणगांव जो तुमकां खबर आसतलो. थंय तांचे हे डान्स परफॉर्मन्स नॉर्मली जितलो आमचो फोक आसा पळय न्ही तो डान्सांतल्यानूय खूब ताजो इफेक्ट्स बरे आसात, पळोवपाक सारके आसात. बट म्युजीक हांव फक्त म्युजीक रिप्रेझेंट करता. सो मोरुले आसात, जागरांतल्यो थोड्योश्यो लायनी म्हाका कळटा, थोडीशी नमना किंवा जती, थोड्यो गजाली मातश्यो समजतात. थोडे आमकां म्हणून दाखोवं शकता तूं? ओके, मोरुल्यांतली एक लायन हांव तुमकां गावन दाखयता कारण तो म्हजो सगळ्यांत फेवरेट. नॉर्मल जे मोरुले आसा पळय न्ही, जे ओरिजिनली जे ते डान्स करतना म्हणटात ताजी चाल अशी आसा आनी हांवें ती मागीर स्टेजीचेर परफॉर्म करपाक किंवा ताजें एक ब्युटिफिकेशन मातशें हांवें तयार केल्लें. सो ओरिजिनल पयलीं गावन दाखयता. ती लायन अशी आसा. असे दूर देशीतून पारदी आले बा, दूर देशीतून पारदी आले, असे त्यारे पारद्यान मोर ढलविले बा, त्यारे पारद्यान मोर ढलविले. सो ही ओरिजिनल लायन. आता ती मातशी जशें हांवें एसेन्स सेम दवरला, फक्त गातना मातशे थोडेशे वेरिएशन्स घेवन म्हणला. ऐसे दूर देशीतून पारदी आले बा, दूर देशीतून पारदी आले, ऐसे त्यारे पारद्याने मोर ढलविले बा, त्यारे पारद्याने मोर ढलविले, असो वनचो मोरुलो वनफळा खाय, असो वनचो मोरुलो वनफळा खाय, असो वनफळा खाय, मोर पाणयासी जाय. येस, खूप सुंदर. Thank you. जेन्ना तूं इंटरनॅशनल लेवलार तुवें परफॉर्म केल्लें, म्हणजे तेन्ना तुजी तयारी कशी आशिल्ली? म्हणजे कितें अशे प्रयत्न करचे पडले? म्हळ्यार म्हजी मायंड थोडी क्रिएटीव आसाच, त्या गजालीन कांय दुबाव ना. बट म्युजीक कशी सेट करची किंवा खंयची लायन खंय गायल्यार कितें बरें दिसतलें. आनी हांव मुद्दमून सांगूंक सोदतां की आमचे न्ही फोकान भितर देवांचे नांवांचो खूब फावटी आमी ताचे उच्चार करतात देवाच्या नांवांचो. बट तुमी पळयलां आसतलें धालो जितले फावटी हांवें जे गायल्यात ते फक्त हांवें फोक वुमन सेंट्रीक फोक कसो दिसता किंवा कसो आयकूं येता हाचेंच सादरीकरण जाल्लें आसा. देवांचे मातशे थोडेशे जे आमची नांवां घेवपाची आसता ती हांव जपून घेता, कारण सपोज तसो जर तो मांड आसत जाल्यार देवाक होरावपाक कांय प्रॉब्लम ना. बट जेन्ना आमी स्टेजीर परफॉर्म करता तेन्ना मातशें तें ऑकवर्ड दिसूं जायना म्हणून ताजेर थोडोसो विचार चालू आसता. मागीर जशी वाद्य कशी वाजची, खंय कितें इन्स्ट्रुमेंट घालत जाल्यार बरो दिसतलो. आतां नॉर्मली आमची गोंयची वाद्य खंयची, घुमट आसा, शामेळ, बाकीची आमची रणवाद्यां, तासो, ढोल, हे सगळे. आमच्या हातून हार्मोनियमाचो चड इफेक्ट ना. तुवें पळयलां आसतलें हार्मोनियम तरी चड ना किंवा म्हळ्यार संवादिनी जावं म्हणटा. तशेंच मेलोडी दिवपा सारकी म्हळ्यार फ्लूट किंवा कितें आसता तें ना. बट वी ट्राय टू एक्सपेरिमेंट. फ्लूट घालून ही एक लायन कशी दिसतली. सो जशें हांवें मोराचो आतां तुमकां गावन दाखयलें मोरुले, तातूंत भितर जर एक मोराच्या इफेक्टाचेर जर एक फ्लूट वचत जाल्यार एक थोडोसो पीस जर वचत ताजेर फ्लुटाचो जाल्यार तो मातसो उठून दिसता, बरो दिसता. सो सादरीकरण करपा फाटल्यान हेतू इतलोच आसता की आमी एसेन्स म्युजीक ताजी वडयनात. जी आमची ओरिजिनल चाली आसा पळय न्ही ती आमी वडयनात. ताका फक्त फाटल्याच्यान एक मातसो इन्स्ट्रुमेंटाचो एक इफेक्ट लावन दितात. कारण जेन्ना आमी इंटरनॅशनल स्टेज म्हणटात तेन्ना लोकांक कळपाक जाय की आमचे फक्त वोकल्स इतलेंच न्ही की घुमट, जशें आमकां घुमटाक आतां हालींच स्टेट वाद्य म्हणून डिक्लेअर केलें. बट घुमट हें केन्नाच्यान एक लायक ब्युटिफूल इन्स्ट्रुमेंट. तें पयलीं खंयच्याच म्हाका दिसता खंयच्याच स्टेटीन जगांतल्या खंयच्याच कॉर्नराचेर घुमटाचो प्रकार असल्या वाद्याचो असो शेप आनी ताका अशे चामडे हो प्रकार खंयच ना. सो आय वॉन्ट की वोकल्सां बरोबर आमचे इन्स्ट्रुमेंट्सूय हायलायट जावंक जाय. सो ताजे खातीर हो एक्सपेरिमेंट आमी असो करतात. सो त्या खातीर मातशें तें क्रिएटीव दिसता आनी प्रत्येक अक्षराचेर जेन्ना प्रत्येक इन्स्ट्रुमेंट वाजता तेन्ना ताजी मागीर क्रिएटिविटी आनी उठून दिसता. आतां तुवें घुमटाचो विशय काडलो, तुका घुमटाय वाजोवपाक आवडटा म्हूण आयकलां. एक्चुली हांव म्हणून की म्हजें सगळ्यांत आवडटें इन्स्ट्रुमेंट हें घुमट.
कारण हांव म्हाका दिसता 5-6 वर्साचें कितें तरी आसतना आमच्या आरत्यांनी घरा कडेन चवथ जाता तेन्ना चवथीक हांव घुमट हें वाजयतालेंच, कारण तें म्हजें सगळ्यांत फेवरेट इन्स्ट्रुमेंट. थंयच्यान हांव शिकलें की अक्षराचेर कशें वाजोवप किंवा खंय स्टॉप घेवप, आनी ताजे नंतर मागीर हो इंट्रस्ट ऑफ म्युजीक डेवलप जालो. दो म्हजें ओल्डर जनरेशन वॉज इन टू म्युजीक सम हाव, बिकॉज आमकां खबर आसा की सगळ्यांचे गोंयान जितले जे आमचे प्रायर जनरेशन आशिल्ले ते सगळेच खंयच्या ना खंयच्या तरी क्षेत्रांतल्यान कलाकारूच आशिल्ले. सो थंयच्यान म्हाका खंयच्यान तरी हांवें आत्मसात केला तें. बट अंडरस्टँड जाता इन्स्ट्रुमेंट्स खूब बाकीचे हांव खूब कमी वाजयता, मागीर तासोय वाजयता, पूण घुमटाचेर म्हजो चड मोग आसा. आतां आमी पळयता की खंयच्याय आमी देवाक जर म्हणजे गांठपाचो प्रयत्न करता जावं खंय आमी वचपाक प्रयत्न करता जाल्यार घरच्यांचो सपोर्ट जाय पडटा आमकां. Definitely, हय. तुका घरच्यांचो सपोर्ट कसो आसलो? केन्नाच ना हो हें आन्सर केन्नाच मेळूना, कारण एस्पेशली माय फादर ताणें म्हाका खूब सपोर्ट केला क्लासीक व्हरून ड्रॉप करपाक. तो आपलें काम सोंपलें म्हणटकर म्हाका ह्या क्लासीक व्हरून त्या क्लासीन मागीर परत शिफ्ट करून थंय व्हरतालो. आजून सुद्दां हालीं 4-5 वर्सां पयलीं सुद्दां जेन्ना हांव भरतनाट्यमाचे म्हजे एग्जाम्स चालू आशिल्ल्यो तेन्ना आय यूज टू कम. हांव सावड्ड्या रावता, सो सावड्डेच्यान म्हाका मडगांव पोस्ट कॉलेज म्हाका थंय वचचें पडटालें. सो माय डॅड यूज टू वेट अप टील 9, रात जाताली, कारण आमी सिनियर बॅच म्हणटकर आमची सगळ्यांत लास्ट क्लास सुरू जावप आनी ती 9, 9:30 सोंपताली. सो आपले सगळे दे हॅव डेडिकेटेड अ लॉट. इवन माय मदर, म्हळ्यार ल्हान आसतना जेन्ना गाडयो सुद्दां कळनासतना तेन्ना आमी चलत वतालीं क्लासीक. सो दे हॅव सॅक्रिफायस्ड अ लॉट. आजून मेरेन दे आर विथ मी. मागीर हांव जे कडेन खंय सादरीकरण सुद्दां करपाक वता जाल्यार विदावट डॅम म्हाका तें कंप्लीट दिसना. सो दे आर ऑलवेज देर. तूं काताराय बरी गाता, हांवें आयकलां. आतां आमच्या प्रेक्षकां खातीर एक कातार. ओके. हांव आंतोनेट मेंडिसाचें कातार जें हांवें गोंयचो आवाज ह्या कॉम्पिटिशनाक गायिल्लें ताका म्हाका प्रायजूय मेळिल्लें आसा. सो तें गावन दाखयता. ती एक दोन लायनी गाता. ओके. हात म्हजो तुवें धरलोय इश्कोलाक वेताना, बीज म्हजो तुवें घेतलोय प्रायेचेर चलतना, जुरामेत म्हाका दिल्लोय खुर्साशी बसताना, हें सगलें विसरलोय म्हजो गुन्यांव नासतना, म्हाका सांडून तूं गेलोय कुवेट काजार जालोय, संवसार तुजो रे केलोय म्हजो संवसार पिसुळलोय. सो दीस इज व्हेरी ब्युटिफूल कातार जें आंतोनेट मेंडिसान गायिल्लें आसा. येस. तुज्या इतल्या बऱ्या आवाजाचो सिक्रेट कितें जाणा जावपाक आजुनूय प्रेक्षक पळयता तांकां सांग. आवाज म्हणल्यार हांव म्हणजे जशें आतां खबर आसा न्ही की शास्त्रीय गायन जेन्ना लोक शिकता तेन्ना तांकां आवाजाची खूब काळजी घेवची पडटा. म्हणल्यार बारीक सारीक आयस्क्रीम खावंक मेळना किंवा लोणचें कांयच खावंक मेळना. बट हांव तशें ना. हांव आय जस्ट लीव द मोमेंट. इवन जेन्ना हांव गाता तेन्ना सुद्दां हांव खूब लायव्ह म्हणजे लायव्ह परफॉर्मन्स चड लायव्ह तुवें केन्ना पळयला आसतलें एखादें. सो लायव्ह परफॉर्मन्सीस म्हजे मातशे चड एनर्जेटीक आसता. त्या मोमेंटाक न्ही हांव ते स्वर किंवा कारण फोक जेन्ना गाता तेन्ना स्वरांचें तुका हें आसूंक गरजेचें आसना, कारण फोक हो एक रॉ फॉर्मेट, तो कोणीय कसोय गावूंक शकता. बट येस, थोडे फार ते भजनांतल्यान थोडें ज्ञान मेळिल्ल्या कारणान स्वर पक्के लागतात खरें, पूण सगळे म्हाका म्हणटात की तुका देवान दिल्ली ती एक देणगी आसा आवाजाची म्हणून. इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड आय वूड से. सो म्हाका आजून लक्षांत येता 2015-16 वर्सा जेन्ना म्हजो एक बॉम्बे शो आशिल्लो गोंयचा आवाजाच्या मार्फत, आमी हेराल्डाच्या मार्फत गेल्ली तेन्ना हांवें 103 जोराचेर 4 कातरां गायिल्लीं फाटोफाट. सो ती एनर्जी जी आसा म्हजे भितर, ती उमेद जी आसा पळय, ती उमेद ते त्या मोमेंटाक सगळें विसरून वता आनी आय ट्राय टू प्रेझेंट माय सेल्फ इन अ मोर एनर्जेटीक वे. आमी पळयता की फोकान सुद्दां डिफरन्शिएट जाता खंय तरी मेल फिमेल, म्हणजे दादल्यांनी म्हणपाचो फोक वेगळो, बायलांनी म्हणपाचो वेगळो. ताचेर कितें उजवाड घाल. आतां आमी जशे फुगड्यो किंवा धालो हे म्हणटा ते सगळे वुमन सेंट्रीक फोक आसा. आनी शिगमो, जागोर, जागरान सुद्दां तुमी पळयलें आसतलें की ती आमची जागरांतली जी सॉंगां आसतात ती सुद्दां दादलो मनीस बायल मनशाचें रूप घेवन ते परफॉर्म करता. सो अकॉर्डिंग टू जे पयलींचो जो काळ आशिल्लो की बायलांचे तितले
मेळप मिसळप फोका कडेन किंवा ऑन अ सोशल प्लॅटफॉर्म खूब कमी आशिल्लें. सो ताजे वयल्यान धालांचे मांड सेपरेट जे कडेन फक्त बायलांच वचून परफॉर्म करता. फुगडी म्हणटकर इट इज वुमन सेंट्रीक. बट जशे आतां आमच्यो आरत्यो आसा थंय आमी पयलीं पळयताले की शिगमो आसा थंय आमी पयलीं पळयताले की फक्त इट वॉज दादल्यांचो किंवा जेंट्स ऑर मॅन सेंट्रीक फोक आशिल्लो. आजकाल आमी फोक असो तरेन आपणायतात की वी आर ऑल्सो गोईंग एंड परफॉर्मिंग ऑन अ सोशल स्टेज. नाव आय एज अ वुमन ऑल्सो आय एम रिप्रेझेंटींग फोक. हांव दादल्यांचे जे जागरांतले प्रकार आसा तेवूय गावन दाखयता. So the main aim should be, highlighting the folk rather than doing this differentiation ki this is woman centric and this is men centric. But yes, ज्या कडेन हांव म्हणन की ज्या कडेन खरीच आमचे शास्त्रां लागतात थंय आमी एक गॅप दवरूं शकता. बट जेन्ना आमी परफॉर्मन्स किंवा लोकां मुखार जेन्ना आमी वचून परफॉर्म करतात तेन्ना म्हाका दिसना की देर हॅज टू बी एनी डिफरन्सिएशन. येस. शेवटचो प्रश्न विचारता, तुका दिसता की फोकांतल्यान फ्युचर आसा कितें? हांव तरी ही एक उमेद अशी म्हणून करतां कारण म्हाका खूब अभिमान जातलो जर आमचे फोकाक किंवा आमच्या गोंयचे संस्कृतायेक सपोज कोण तरी एक वाव दिता किंवा ताका वालोर दिता जाल्यार हांव तरी खूब खोशी जायन. प्रोफेशनली फोक कशें मुखार वचूं शकता हो एक आजुनूय एक प्रश्न आसा. पूण आजुनूय ताजेर वादूय आसात की खंयचें गायन पयलीं म्हणजे फोक पयलीं आयलो काय बाकीचे गायनां पयलीं आयलीं. बट हांव मानता की फोक हें जें आमचें मूळ आमचें रगतान भितर तें आसता. हांव गोंयचें म्हणना पूण खंयचो एक फोक आर्टिस्ट जर तुवें घेयत जाल्यार तो प्रोफेशनल सुद्दां जाल्लो आसत बाकीच्या म्युजिकान. आतां आमच्या देशान जशें कार्नाटीक म्युजीक आनी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्युजीक 2 फॉर्म्स आसा. बट तें सुद्दां जर तूं टॅलंट जर तूं आत्मसात करतलो जाल्यार तुका थोडी तरी नॉलेज आपली फोकाची आसची हें म्हाका तरी दिसता. दो ती तुका गायनांतल्यान आसूं किंवा वाद्यांतल्यान. सो आतां मेरेन जे पळय आमचे भुरगे जे शास्त्रीय गायन शिकता किंवा जे वयल्या पावंड्याचेर आसा गायन करता किंवा वाजयतात तांणी सुद्दां खंय तरी हें फोक खंय तरी तांणी एक्सपिरियन्स केलां आसतलें, गायलां आसतलें, वाजयलां आसतलें. ताजे वयल्यानूच तांकां कळ्ळां की ओके आपूण ह्या माध्यमांतल्यान हें शिकूं शकता म्हणून. सो फोक आय वूड से आर द रूट्स अँड इट इज द बेज ऑफ एनी म्युजीक फॉर्म दॅट वी वॉन्ट टू लर्न. तर वेळ जाल्लो आसा आनी कार्यावळ सोंपयतना धालो सोंपयता तें पद म्हणून गीत म्हणून जर सोंपयल्यार प्रेक्षकांकूय बरें दिसतलें. सुरवात कणेराच्यान जावनी. ओके. कणेरा कणेरा ही म्हाका दिसता म्हजी सगळ्यांत फेवरेट लायन आनी खूब लोकांक ती आवडटाय बी. माझी मोस्ट फेवरेट. थँक्यू. ओके. कणेरा कणेरा कणेर खुटी नारी कणेर खुटी नारी योगी पुलगासरी. कणेरा कणेरा कणेर खुटी नारी कणेर खुटी नारी योगी पुलगासरी. म्हज्या रिमक्याची खोड गड्या मोड रे रिमक्या रे लला चमकत यो. आयल्यो गे दिसताय बोऱ्यो पायाच्यो घागऱ्यो वाजताय बोऱ्यो. And the last line goes like this. आबोल्याचे झेले बाये झेले गे आयच्यान धालो सोपल्यो गे. आबोल्याचे झेले बाये झेले गे आयच्यान धालो सोपल्यो गे. येस. तर आमच्या बरोबर आशिल्ले धालो गर्ल फेम दिव्या दिनेश नायक. खूब बरें दिसलें तुजे बरोबर उलोवन. देव बरें करूं. आनी आमचे पळोवपी नक्कीच तुजे विचार आयकून इन्स्पायर जाल्यार आसतले. थँक्यू. तर ही कार्यावळ हांगाच सोंपयता. अश्योच आनीकूय इन्स्पायरींग कार्यावळी आमी तुमचे मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात अस्मिताय, पळयत रावात गोमंतक TV.